फाटल्या दिसांनी उदक बंद जायते लुकसाण जाल्लें आनी तें आमकां आमगे MLAन बेनावलीच्या त्या सोन आदार दिलो. आमकां धाबडी वार्दी आनी एग्रीकल्चरांतल्यान तेणें कितें मेळपा आमकां लेटर केल्या आनी आज तें आमकां कितें फूल नापाकडी तेणें डिपार्टमेंटांतल्यान दिवपाक केला. गुड इवनिंग. थोडे दीस पयले आम चोयल्लें बेरपाटी जे फार्मर्स आमगे बाब भयण आहाय तेंचे त्रास जाल्ले ते आनी जेन्ना हांव इनिशिएटीव घेवन तेंक मेळ्ळो आनी तेंगे ती हांड आमी ओपन केली आनी आज चोयल जाल्यार म्हाका जाता हे हांडी उदो येता तें कुलवाच्यान तें उदो तेंगेलें सगळें सुकोनी तांकां शेत रोवपा मेळ्ळें जीव हाडलें नाय. आनी तेमगे एक डिमांड आहलो की हांवें ती हांड ओपन करचे पयले तेमी ओपन केल्ली आनी तेमी ओपन करून तेमगे खूद आपल्यागे पयशांनी तेंगे टेनंट एसोसिएशन बी सगळे एकठांय जावन तेमी खूद पर्सनल पयशे घालून तें केल्लें. सो तेंका एक रिक्वेस्ट केल्ली की हांव तें ट्राय करतलो एग्रीकल्चर आनी WID दोगांयको उलोवन ते फंड्स तेंकां रिएम्बर्स करपाक. सो ते फंड्स आमी एक 7 दीस लागले करपा हें पूण फायनली डिपार्टमेंटांतल्यान हे रिएम्बर्समेंट करून मेळ्ळे. सो हे तेंकां तेंगे जे तुम पयशे सांगलोले रिएम्बर्स करपाक हे WID आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटांतल्यान तुमकां सगळ्यांक रिएम्बर्स करपाक म्हाका जाता तुमी प्रेजर आनी म्हाका जाता नेक्स्ट इयर ही घडणी परत जावचे पयलें तुम म्हाका जाप करा एक फावटी येवन जाप करा ऑफिसान तेन्ना म्हळ्यार तुमकां हे कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी ऑफिस ओपन करतले. सो तुमकां आनी भाडां लिवपाक गरज पडपाना. हिंगा हूंय तुमगेले गांवांनी ऑफिस खंयच्यान ओपन करून आसतले बट ह्या म्हयन्यांतूय येयाय आमी CRZ कडेन परमिशन घेवन दवरतले ताकी एक मशीन यार मानाय रेडी दवरपाक ह्यो मॅन्युअली फोडपाक. सो मेसेज इज व्हेरी क्लियर की ह्यो वस्तू 23 कोस्टल क्रिक्स आहे आणि 23 कोस्टल क्रिक्स बाणाले क्रीक फुटवता, कोलवाई क्रीक थिंग फुटवता, आपशे फुटवता, आजिंग बेरपाटे फुटवता. सो सगळे गोंयभर ह्यो क्रीक आहे आणि ह्यो आपशे फुटताय आणि आपशे फुटोवन आपली जी वाट घेताय खंयच्यान जाल्यार खंयच्यान. सो हे जर तर जायना जाल्यार उदक शेतांत भोंवता, डिले जर तर जाली फुटपाक जाल्यार उदक शेतांत भोंवता आनी हे शेतां उदक बंद ना जावपाक ते मानाय घेवन मॅन्युअली मातशें ती वाट सोडूंक जाय टायम टू टायम केन्नाय पास बेगीन येयलो जाल्यार. आनी हे कोतो जाल्यार तेका फंड जाय आनी तो फंड जरी तरी जाय जाल्यार तो इरिगेशन एक्टांतल्यान हो फंड हाडपा जाय. ताका लागून कोस्टल क्रीक 23 कोस्टल क्रीक आहाय त्यो आमी डिमांडांतूय घायलो आहाय आनी ते आमी सरकारा कडेन जाय पात चर्चा केलो आहा की परत परत क्रीक मेळ म्हूण वार्का क्रीक पोल्युटेड आहा, वार्का क्रीक हे जाता, कोलवा क्रीक जाता, बेळपाट क्रीक जाता. सगळ्यो क्रिकांच्यो मेंटेनन्स करता जाल्यार खंयच्यानूय जाल्यार एक कायदो एक बिल पास करून नोटिफाय करून त्यो हाडपाच्यो. आनी आमी ऑलरेडी उलयलो आहे परत परत आमी रिवायड करतले. पूण आयज दिसाक हांव WID आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दोगांयकूय थँक्यू म्हणटा की त्या दोगांयकूय कोलॅबोरेशन जावन हे आयज आमच्यांनी हे करून पावले. सो तुमगे सदांच म्हाका सदां कितेंय जर तर इश्यू जाले जाल्यार आय एम ऑलवेज देर. शेजऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी तितू आनी चोयनाकाय की हांव तुमगे आमदार न्हू या तेश कोन कांय धुनाकाय. गरज पडटा तेन्ना म्हजे बरें येयाय, हांव जाता ते भाशेन सगळ्यांक हेल्प करतलो. तूं म्हाका आनी कोणाची वायट उलोवपा आसना बट हेल्पाक हांव ऑलरेडी रेडी आसतलो. पयशे न्हू ते वाट ओपन करपाक तेमी पयली वाट म्हज्या दोन पाटी मनीस केल्ले, दोन पाट मनशांगान दादा जांशकोंगान आमी ते ओपन केलोले ते हांयको पुरवले आनी एंड देखून जाय ते काम हातीन हॉड येवपा आसा आमी केलें काम. अंडरस्टूड. पण आता तुमकां शेताकूय लॉस जाला न्हू? हय. ते कितलो लॉस जाला? शेतां लॉस जालते तुमी फोटो बी माराय आमी फोटो मारलो आहाय आनी ते एग्रीकल्चर केला. ही कॉपी म्हाका दियाय, ही कॉपी म्हाका दियाय. हांव तलाट्याक घेवन तलाट्यान इन्स्पेक्शन केलें ना तलाट्यान केला. हांव तलाट्याक फोन मारता आनी इन्स्पेक्शन करपा लायता नेक्स्ट वीक मागीर ते फॉलो अप कर. हांव तोय प्रोसिजर मुखार घालता. पूण आतां हांयको रोयले. बट तेन्ना फोटो आहाय मुगो मोबायलाची काडो आहाय. तेजे डेट बी मेळटा, डेट मेळटा, टायम मेळटा. सपोज जरी तरी एप्लिकेशनाक गेलो जाल्यार तो मेळटलो एविडन्स उरपाक. ओके. आनी ते हांव मागीर मुखार फॉलो अप करता. मंडे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सेपरेट टॉपिक घेवन फॉलो अप करूया. शॉर्ट डे बट करूं शेतकारान हांव बँड तो खंयचे कॉन्सिडन्सी जावं पूण हेल्पा पावता
तें चड गरजेचें, तें इम्पॉर्टंट. वेदर हांव शेतकार जावं वो ना शेतकार जावं, आम शेतांत उरले मनीस. कोणें कितें म्हळ्यार आम तें पॉलिटिक्स आम घेवन बसनाय. आनी हे जे असलो मनीस आनी एक आसलो पयलीं आमगे सीएम तो विल्फ्रेड डिसोजा, तेका जायत पाट पेपराचेर आसता हांव. ते हिंग हेल्प करतालो, थिंग हेल्प करतालो, शेतकारांक हेल्प करताले. ते भाशेन म्हाका दिसता हो एक देवान आमकां एक नामूड कसो धाडा, वेन्झी वेगस. आनी तेका आमगे सदां तेका सपोर्ट आसतलो, आम सदां हेल्प आसतले तेजे. कित्याक तो आमकां गरजे पावल म्हूण. इतलें करून हांव शेतकारान हांव तेका हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.